करून येता, विश्वास सोडून येता, बापा मुखार येता, आत्म्या सोदान बापा उजूक येता तुका, आत्म्या सोदान बापा उजूक येता तुका. जेजूक मोले दवरून, जेजूक मुखार घालून, जेजूक चिंतून रावून, बापा मुखार येता, आत्म्या सोदान बापा उजूक येता तुका, आत्म्या सोदान बापा उजूक येता तुका. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजे भयणीन भावनो, तुमकां माय मोगाचो योकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवन आमचें जिवीत नवसरून अदीक जेजूच्या एकवटान तें सारच्याक आनी ताचे सारकें आमी जावच्याक. आयज आमी फ्रांसीस de सालेस हाचें फेस्त समरुमता. हो एक स्वित्झर्लंडचो गवळी आसलेलो, बिशप आसलेलो, जेनिवा म्हणटा पळय त्या शाराचो. आनी ताणें खूब लोकांक जाणवाय हाडली आमच्या कॅथलीक धर्माची. तेन्ना प्रोटेस्टंट रेफॉर्मेशन आसलेलें. खूब लोक कॅल्विनिस्ट आनी लुथरन हे भाशेन ते जातालेत. आनी तांकां ताच्या मना उजवाडून ताणें ताका सगळ्या जाणांक एक शिकवण दिली. 2 पुस्तकां ताणें बरयल्लीं आसा. इंट्रोडक्शन टू अ डिवाउट लायफ, कशे भाशेन आमी भक्तीन जेजू सवे बापा आनी पवित्र आत्म्या बरोबर जेवंक जाता पळय तें. आनी दुसरें म्हणजे एक ट्रिटीस ऑन द लव ऑफ गॉड, देवाचो मोग कितलो अखंड. आनी ताणें जैन मारिया de शांतेल हिचे बरोबर आनी एक संस्था स्थापन केली, तिका म्हणटात विजिटेशन सिस्टर्स. म्हज्या भयणीन भावनो, आयज आमी पळयतले कशे भाशेन दावीद, जॉनथन हो ताचो इश्ट आसलेलो, तो सावलूचो पूत आसलेलो. आनी सावलू जेन्ना देवाच्या म्हणजे संबंदांतलो लागशिल्लो संबंद मोगाचो जो आसलेलो तो ताणें जोडलो, तेन्ना तो कांयचे कांय करूंक लागलो. आनी हे परी ताचें जिवीत सगळें तोगडायलें ताणें. पूण दाविदान ताका सोडूंक ना, पूण मोग केलो. तर आमी सगळीं जाणां एकामेकाचो मोग करूंक जाय. जेन्ना तीं आमकां नाकारतात, आमचेर वायट उलयतात, वायट कोत्तात, हे भाशेन आसलें म्हणटत देवाच्या मोगान आमी तांकां दवरूंक जाय आनी जेजू सवें ताचो आमी मोग करूंक जाय. जेजून आमचे पासत आपलें जिवीत वारयलें, ते भाशेन आमकांय ती कृपा मेळच्याक आतां आमी ह्या मिसांतल्यान मागया. आनी जीं खरी तिनतेसां आसा ह्या मिसाची ती मनांत दवरून आतां आमी देवाचें बोगसण मागया. काळजांत थावन दूख दोत्तेल्यांक तूं बोगसण दिवच्या आयलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमचे बापा, जेजूचें राज सगळ्या संवसारांत विस्तारूंक आनी समेस्त मनशांक ताचे सोडवणेंत वांटो दिवंक तुवें तुजे विचित्र पुर्वजोणेंत मांडून हाडलें. संवसारांच्या समेस्त मनशांक तुजो अप्रमीत मोग कळीत करूंक आनी प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी तो दाखोवंक आख्खी तुजी पवित्र सभा
तुजे सोडवणेचें बलिश्ट हत्यार जावं आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाची सुरवात. साऊलूच्या मरणा उपरांत आमेलेतिकाचेर जोयत व्हरून दावीद परतलो आनी झिगलाग म्हणटा थंय 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा साऊलूच्या झुजा मोळार जावन एक मनीस आंगाक पिंजलोलें घालून आनी माथ्यार माती आसून दाविदाची पावतोच जमनीर सोरपोट पडून ताणेन ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, कितें जालां? सांग म्हाका. ताणेन परतिबाल केलो. झूज सोडून लोक पळून गेलो आनी तातले जायते जाण जमनीर शेवटून मेले. सावलू आनी ताचो पूत जोनातान हेय मेले. तेन्ना दाविदान आपली आंगोस्त्रां पिजलीं आनी तशेंच सगळ्या ताचेर बरोबर आसलेल्यांनी केलें. सावलू आनी ताच्या पुता पासत सर्वेस्पराचे पोरजे आनी इस्रायलाच्या गोरण्या पासत ते तलवारीन मेले देखून दूख करून ते रडले आनी सांजे पर्यान ताणीन उपास केलो. मागीर दाविदान साऊलची आनी ताच्या पुता जोनाताची वाकाणणी केली अशी, ओय इस्रायला, तुज्याच दोंगरांचेर तुजी व्हडवीक मारून उडयली. ते बलिश्ट मनीस कशें म्हूण पडले जायत? सावलू आनी जोनातान मोगाचे आनी आपुरबायेचे जिवितान तशें मरणान ते दोशी जावंक ना. गोणी वोन सुडसुडीत आनी शिवा परस बोळीस ते इस्रायलाच्या दुवानो सावलू पासत रडात. ताणेन तांकां लोकलोकीत तांबड्या आगोस्त्रांनी न्हेसयल्ल्यो आनी भांगारां शिंगारां तांकां नेटयल्ल्यो. हे वीर मनीस झूज लढाय करतना कशें म्हूण पडले? जोनातान, म्हज्या भावा, तुका लागून हांव सगळोच खोतीन कोलवळटां. कितलो म्हूण तूं म्हज्या मोगाचो, बायलेच्या मोगावून अदीक आपुरबायेचो म्हजो तुवें मोग केलायचो. तेवीर मनीस झूज लढाय करतना कशें म्हूण पडले आनी झुजाची हात्यारां कशीं म्हूण मोडलीं? देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोल आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोल आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. तूं इस्रायलाचो गवणी, तूं राखणो कसो झुजेक वायट दाखयताय तर आयक आमकां. केरोबीन वयर शिवासोणार तूं बसून आसाय. एफ्रायम, बेंजामीन आनी मनासे हाचेर तुज्या मुखामळाचो पोरजोल पागय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय, आमची सोडवण करूंक ये. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोल आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. दोलबराच्या सर्वेस्परा, केन्ना पर्यान तुजो राग जळटलो? तुजे पोरजेच्या प्रार्थनांक केन्ना पर्यान पाठ करतलोय? कोणाक म्हळ्यार दुखाचो उंडो तिका दिल्लोय आनी पियोनांक उपट भरलेल्या दुखांचें पात्र. तुज्या निर्मणपणान भोगतांचो लोक आमकां गिरासूंक आपणा मदें जोगणी करता आनी मस्कऱ्यो करून दुस्मान आमकां हांसतात. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोल आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. उबी रावया.
Alleluia, 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 Alleluia. तुझ्या पुतांची उतरां आयकूंक आमचे काळीज उगोड उगोड सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकवटलो की जेवंक पुर्यान नजो जालें. आनी ताची सोयरी हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक गेली, कित्याक ताची मोत उडल्या अशें ती म्हणटाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. पयले वाचपान तुमी पळयलां म्हणजे आयकलां कशे भाशेन दावीद रडलो, कित्याक देवान मागलेलो सावलू आनी ताचो पूत दोगूय झुजांत मेले आनी ताका एकदम वायट लागलें. आनी तो जोनाथानाचो इतलो मोग करतालो की एका दादल्या आनी बायलेचो मोग आसता पळय ताचेकीन सुबेज तो ताचो मोग करतालो, म्हणजे तो ताका हाजीर आसलेलो. हें आमी सारकें समजूंक जाय. देव जावन आसा मोग, आनी जेन्ना आमी मोगान पडटा आमी चडशीं कितें लैंगीक वस्तूंनी वो मोग पळयता, पूण ताचेकीन फुडें आमी मोग कोत्ता. एक गोबायल सुरवातेक म्हणना हितून त्या पावंड्यार आसतात, पूण भुरगीं बाद जालीं म्हणटच मागीर तांचें जिवीत मातशें वेगळेंच आसता. तांकां एक मॅच्युरिटी आयिल्ली आसता मोगाची. मोग म्हणजे कितें? आजीरपण. आनी दुसऱ्या पासत आमी जियेता, त्याच पावंड्यार आमी रावना, पूण खोलायेन आमचें जिवीत सादता. पूण खूब पाटी आमचे मदें अशें जाता की आमी फाल्लेलीं आसा लैंगीक पावंड्याचेर, आनी ताका लागून आमी केन्ना दादोशी जायना. पूण जेन्ना आमी देवा सोबे आमचें जिवीत सादता तेन्ना खरेपणी आमी जसो देव आमचो मोग करता त्या सारकी आमी करूंक लागता. आनी जेजून आमकां हें सांगलां, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करूंक जाय. म्हणजे कितें? दुसऱ्यां पासत आमी जिवंक जाय, तांच्या बरेपणा पासत, तांच्या उदरगती पासत. आनी हे भाशेन आमी जियेलीं म्हणटत मागीर आमी देवाक महिमा हाडटा आनी एकामेकाची खरी देवान आमकां शिकयलां त्या प्रमाणे सेवा चाकरी करूंक लागता. आनी जेजू हे भाशेन कोत्तालो, तो सगळ्या लोकांक पावतालो, ताका वेळ पर्यंत नासतालो जेवपाक वो न्हिदपाक पर्यंत, आनी तांची घरचीं ताका समजना जालीं. आनी हे भाशेन जातलें जितली आमची खोलाय जेजू सवें अदीक अदीक वाडोंक लागतली. दुसरी घडीक आमकां समजूंची ना, पूण त्या वेळार आमी हे सगळे जे अणभव आमी अणभवता दुसरी आमकां समजून घेना ते आमी जेजू सवें धरून तो आमकां गोठाय दितलो फुडें पावलां मारच्याक ताचे सवें आनी ताचे बरोबर. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी सगळ्यां पासत मागया, तुमचे पासत, कित्याक आमकां अदृश्य खूब त्रास दिता. आमी मागण्याची मनशां, तरी पूण तो आमकां सोडिना. आनीकूय खोलायेन आमची मागणी करून देवाचेरूच पातयेवन आमचें जिवीत सारूंक जाय. आमी हे बरी आमच्या भावा पासत मागया जो आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमता.
ताका देवान राखचो आनी सांबाळचो आनी ताच्या गोराबाकूय सगळें बरेंपण फावो करचें. तर आमी तोमे पासून मागया. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान पांयांची बोटां आसा ती सुद्दां तकली मेरेन भरोन येता. म्हणजे आमचें आख्खें आंग, कूड, मन, ओत्मो जेजून भरोन आयिल्लो आसा. हें आमी जाणो जावया, हें सोत मानया आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सवें आहा म्हणटोच तें आमी ताचें सवें सुस्कार भायर सुट्टून ताच्या नांवान भायर काडून दवरया. आनी ही सोय करून घेतली की ना भितरल्यान आमी स्वतंत्र जायत वेतेल्या आनी जेजू जो आमचे भितर आसा ताचें जिवीत ओदीक आमी आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवंक ते दितल्या. आमच्या सेवे चाकरींतल्यान आनी आमच्या बऱ्या अणभवांतल्यान आनी संबंदांतल्यान आमचें जिवीत सगळें आतां जेजूक आमी ओपून दिवया हे बेठवणी वरवीं. आमेन. गीत गावया. C35 पानाचो अंक 40 आणि 3. C35 पेज 43. Tuśnienian fało zalo, ridumenam kadilo, muchacha waurangelo, bigoi taunu kaundo, wakani duka. Wakari duka baba, diyamka jiwa undo. Wakari duka baba, diyamka म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोदपदितात देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे बापा, आमी तुका भेटयता ती बोली आमकां नितळ करूं आनी एकाच पवित्र स्नानान एकवटलेलीं सगलीं जेजूच्या कुडी रोगताच्या एकाच संस्कारांत वांटिली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळ जावं बारुया, आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकालेन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें सोत ओळखूंक तुवें आमकां पावयली आनी एका बावाडताचे आनी एका स्नानाचे गांठीन ताची एक कूड जावंक आमकां एकठायली. सोमेस्त लोकांक ताचेच वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलोय दोळाळपणी. हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तरेतरेची एकूच काम कोत्ता तांचे वस्तुंगी आनी सर्वांचो एकवट घडून हाडटा विचित्रपणी करून आमकां तुजी आपणायलेलीं भुरगीं तुजो आत्मो बिराड कोत्ता आमच्या काळजांनी. तोच सगळी पवित्र सभा बरीत आसा निरंतरी, तोच तिका चलयत आसा काळाकाळी. देखून सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता. पवित 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 दरबारचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोल्यात तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगुटुया. सोम्या जेजू आमी आमी हो हो उंडो खाताव आनी हे काशींतले पियेताव, तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण परगोडटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आनी सेमियाव आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कार मरे देवाची माये सांगाती चे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरम दोतान सर्व कालीन तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगातात, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पददार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू बरोबर या आतां मागणें आमचें सवें बापा कुबारिया सगली आमची मागणी आमची सगल्यांची आनी सगळ्या संवसारांत आमचे भाव भयण आसा तांची तांकांय एकवटोन आतां आमी म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान चवसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचें नोतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुदांक म्हणलें आतां आमकां सर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे संवसारचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना.
पूण तुज्या तुज्या एकाच एका सुत्रान सुत्रान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांवचो मोग कोत्ता जेजू आनी तूं म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळाची भोव मुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळज जातये म्हणून मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सरशिलो कोडचोर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत गाऊया D3 पानाचो अंक 48. D3 पेज 48. पुरो जेसू ताचे प्रमाणिकपण आमकां ताचो कुडी ताचे पुनोजिवी आमकां पुरो जेसू ताचे प्रमाणिकपण ताचो कुडी ताचे पुनोजिवी जेजू मेलून ताचे सोबे रिगून रावूं म्हाका पावले सोडवा म्हणून मोडतो आदां सगळ्या वनेचो तो झेरे आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणिकपण आमकां ताचो कुडी ताचे पुनोजिवी आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणिकपण आमकां ताचो कुडी ताचे पुनोजिवी मागुया. पवित्र देवा आमच्या प्रितीचे बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमी घेतला ताचे वरवीं क्रिस्ती भावार्थ्यांक तुजो पवित्र आत्मो नव्यान दिवन तिका पवित्र कर. जांकां पूर्ण क्रिस्तांव म्हूण वडवी भोगता तांकां एकाच भावार्थाच्या आनी मोगाच्या एकवटान तुजी सेवा करूंक निर्मी तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडफळ बरोबर घेवया.
San Francis Xaviera, Xaviera, Jejuचे मोगान तुझे काळी सगळ्यांच लासताले देखून जेजूचे नाव आनी सगळ्यांची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सज्जू चडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे स्वासत तुजी विनोती मागता. चुणेकल्यान आपणाक जाय तें सान फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन त्या शाक्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत गावया T26 पानाचो अंक 215, T26 पेज 215. Maria, Maria, Maria.